कुठ्ठाळी हो गोंयचो सोबीत सुंदर असो मतदारसंघ. 30,000 मतदार हांगा आसात. सामको ल्हान, सामको गोंयचो एक सुपुल्लो मतदारसंघ कसो आसचो. तातूंत झाडां पेडां माडाची वनां, इतली सुंदर शेतां, थंय काम करपी सामके श्रम करपी लोक. कुठ्ठाळी, कासावले, आरोशी, कुयेलीम, वेळसांव, पाळी, इसोशीम आनी सांकवाळे अशे हे गांव. इतलेंच न्हय तर आमी हांगा पळयता इतलें सुंदर तळें. ह्या तळ्यान तांबडी आनी धवी सुंदर कमळां फुलिल्लीं आमी पळयलीं. ताज्या मुखार गोंयची सोबाय वाडोवपी इंडो पुर्तुगीज शैलींतलीं घरां आमकां हांगा दिश्टी पडलीं. इतलीं सुंदर घरां हांगा लोकांनी तशीच जतन करून दवरल्यात, म्हणून तांची व्हडवीक व्हडली. कुठ्ठाळे मतदारसंघ साश्टींतलो एक म्हत्वाचो मतदारसंघ. एसटी कम्युनिटी आसा हांगा, फिशींग विलेज, आनीक हो एक असो युनीक मतदारसंघ इतल्या खातीर कारण लोक सामके नीज गोंयकार हांगा रावतात, जांचो चरितार्थ ह्या सबंद एरियेचेर चलता. आनी थंय आतां डबल ट्रॅकिंग हो एक म्हत्वाचो मुद्दो जाला. हो मतदारसंघ सदांच न्ही गोंयकारपण हाका सामको घट धरून राविल्लो मतदारसंघ. ताका लागून डिस्प्लेसमेंट तांकां एका जाग्या वयल्यान काडून दुसरे कडेन उडोवप हें कितलें बरोबर ताचो प्रश्न ह्या वेळार चर्चेक आयिल्लो आसा. आमी पळयतात डबल ट्रॅकिंगाक लागून कांय लोकांची जमनी वतात, कांय लोकांची घरां मोडटात. आनी डबल ट्रॅकिंग इतल्याच खातीर नाका अशें न्ही लोकांक. ते म्हणटात की धुळीचें साम्राज्य, लोकांक कांय दुयेंसां जाल्यांत. आमी अशें कांय घरांनी पळयलां, लोकांक ल्हान भुरग्यांक त्रास जाता, जाणट्या लोकांक त्रास जाता. आनी हो प्रश्न आतां उग्र स्वरूप इतल्या खातीर धारण करता कारण फाटले आमी 2 वर्सां पळयलां लोकांनी आंदोलनांतल्यान वेगवेगळे जे पळय आंदोलनाचे पैलू आसात ते वापरून पळयल्यात. आनी आतां निमाणें तांच्या हातांतलें शस्त्र ते भायर काडपाचें आसात हे वेंचणुकेंत. ह्या म्हयन्यान जावपी ही वेंचणूक कुठ्ठाळेकारांचो जीवन मरणाचो प्रश्न अशें ह्या लोकांक दिसता. खरेंच तांचें मत वेंचणुकेंतल्यान सत्ताधारी पक्षा आड प्रगट जातलें काय कितें तें आमकां पळोवपा खातीर थोडेच दीस आतां रावचें पडटलें. पूण ह्या मतदारसंघाचे प्रश्न आनी हांगा जे पळय मतदार उबे रावल्यात, उमेदवार उबे रावल्यात, तांची मतां आमी जाणून घेवन ह्या मतदारसंघाची एक भोंवडी आमी हांगा करपाची आसा. संत जुजे वाज हांचो हो जल्मगांव. हांगच्यान ताणें काम केलें आनी फुडें तुमी जाणात ताणें क्रिस्तांव भावार्थ धर्म श्रीलंके मेरेन व्हेलो. तांचें जल्मथळ हांगा आतां नांवार रुपाक आयलां. एक भावार्थाचें थळ म्हूण ताका गोंयांत नामना मेळ्ळ्या. फकत क्रिस्तांव धर्म न्ही जाल्यार हांगा हिंदू धर्माचे खुबशे गुरू आसात. हिंदू आनी क्रिस्तांव गोंयांत कशे रावतात, कशे एकमेका कडेन मोगान वागतात ताजी एक बरी देख म्हळ्यार हो कुठ्ठाळी मतदारसंघ. बाबातून वाज हो एक सगळी स्तराचे जिवनाचे एक्सपिरियन्स केल्लो मनीस, गरीब ते श्रीमंत ताणें सगळें पळयलां. आनी तेज्या आंगाक अशी एक ताकद आहा. जिल्हा पंचायत मेंबर हय ताका हांवें आयकलां बाकीचे पार्टी आयिल्ल्यो मरण तिकेट घेवन, हय तो इंडिपेंडंट रावलो. हय खंयची पार्टी आयल्या पळय, पयलीं म्हणल्यार आमचे फाटल्यान काँग्रेस लागलेली, दुसरी फाटल्यान BJP म्हूण तो सदांच एक ट्रॅप. कित्याक तो पयलीं BJP आयलो, आतां ना तो. BJPन खूब ट्राय केली, तेज्या नंतर आप येयले, तेज्या नंतर TMC येयले. म्हणजे ह्या इलेक्शनाक सांगता तेन्ना फकत BJP आनी काँग्रेसीन आमी ट्राय केली ZPच्या, पूण आमी रिफ्यूज केले. कित्याक आमचे जे पळय गव्हर्निंग कावन्सील आहा, लोकल कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सीचे बरे बरे लिडर आहा, तेणी डिसिजन घेतलें आमी तर इंडिपेंडंट लढता जाल्यार आमी इंडिपेंडंट रावया. इंडिपेंडंट म्हणलें की ना आमकां रेस्पेक्ट चड आहा. खंयचे पार्टी गेले की ना थंय मातशी कॉम्प्लिकेशन जाता वोटर्साचें. म्हण पार्टी गेल्यार कितें जाता, इतले इलेक्शन फंड मेळटा, ते कडेन हा फंड इतलो कारण हांगा इतले लोक पयशे मोडीत आहा मरे. ना, पयशे मोडपाचो प्रश्न आहा पळय न्हू तो एकलो मोडिना. आमी जितली पळय कुट्टाळचे, सांकवाळचे, कासालेचे, कुयेलीचे, केळशीचे सगळे जे लोक आहा न्हू, जुवारी नगरचे, आमी स्वताच्या आमच्या फंडांतल्यान प्रोजेक्ट करता आनी एक्सपेंडिचर करता. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्यांत चड त्रास कितें? चड त्रास म्हणल्यार हांगा एक उदकाचो प्रश्न आहा. तुमी पळयलें आसतलें कितें प्रेसां येता कितें येता.
सरपंच आहा, डेप्युटी सरपंच आहा, MLA आहा, बेश्ट ते पॉलिटिकल इश्यू करपा खातीर नाटक करतात. पूण तांकां हांगसर कुट्टाळचे कसलेच हितू इंट्रस्ट ना. तांकां फकत एकच इंट्रस्ट आहा, मॅलिशियस गेन. म्हाका एक सांग, तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी एक इश्यू आहा म्हणटा तो झोपडपट्टी. हय सगळे भायले लोक रावता, ते मत दितले तुमकां? हय, झोपडपट्टीचो प्रश्न पळय आहा न्हू, तेजो एक प्रश्न असो आहा, लोकल ऑथॉरिटीनी तयार केल्ली झोपडपट्टी आसा. म्युन्सिपाल्टी, पंचायत हेणी ही प्रोजेक्शन दिल्ली झोपडपट्टी आहा. जुवारी नगर ही पंचायतीचे मार्फत जाल्ली झोपडपट्टी आहा, ती तेणी स्वता करूं ना. जेन्ना पंचायत तर तांकां परमीट करता ते रावतात, तेंचे ऑब्जेक्शन आमी कशें हाडटले? पूण ती वोट तुमकां पडटली. वोट पडपाची परिस्थिती जी आहा न्हू, तेजे कामा प्रमाणे आमचो पात्रांव जो आहा न्हू, तो काम अशें करता, तूं भायलो, तूं भितरलो, तूं हांगसरलो खंयचो, तेजेर तो लक्ष दिना. तो फकत हे देशाचे नागरीक. थंय कोण एक पिल्ले म्हणून उबो रावलो न्ही. हय, पिल्ले म्हणटा कितें आहा, तो मोविनाल मनीस आनी मोविनाल सपोर्टेड तो, आनी तेगेलो तो पयलीं साकून तेजे मदें बरें आसता तो. पूण तेंचे कितें तरी भितरले तेंचे मदीं कितें तरी लिंक आसा, आनी ते बेजीक लागून तो रावला, आनी ताका मोविनाचो फूल सपोर्टा म्हणून प्रेसार सुद्दां येयला. आमकां कांय खबर ना. ती मत वोट तुमकां पडटली. आमकां थंय वोट आसा. कित्याक आमच्या पात्रांवान पळय काम केलां, अशें काम केलें न्हू, तुमकां तें सांगपा सुद्दां म्हाका अजाप दिसता. अशी एक फावटी एक कोण गोळ दिवन कितें मेली, आनी ती बरी आंध्रा प्रदेश खंयची तरी ते वाटेक केरळा खंयची. तेणें स्वताचे पयशे मोडून स्वताची एम्बुलन्स दिवन तेंची जी बॉडी आहा न्हू घर पावयली. ते कोणू करूं शकना. आनी दुसरी म्हणल्यार तेगेले सारकी म्हाका देखून रिस्क दिसता. रातचो 12 कोणें फोन केलो, तो स्कुटार घेता भायर सरता. आनी कोणें कितें जालें, GMC कोण हांगा ST कम्युनिटीची जितली वोट आहात खूब आहा कुट्टाळे, ताका पडटली सगळी. आमचे जे लोक आसात STचे, जे आमचे कडेन सिन्सियर आहा ते आमकां पडटले. तेगेली जी वोट बँक आहा, तेजो मेन पयलो प्रश्न आहा ते तेगेले समाजाचे लोक STचे, आनी दुसरे जे हांगा OBC कॅडरा लोक आहा ते तर 90% तेजे बरोबर आसा. ST आनी OBC हे जे लोक आहा न्हू, 75 to 90% शिवर ताका पडटले. आनी जुवारी नगर हांव सांगता, हे फाटी एक सरप्रायज जातलो. कित्याक थंय लोक जे आहा न्हू, जुवारी नगर भियोन जगतात. गुंडागिरी चड आहा, रातची भायर सरपा भंय दिसता, खंय वचपा भंय दिसता. म्हणजे तेणी डिसायड केलां, ही गुंडागिरी तर काबार करतले जाल्यार सायलंट वोटराचेर हांकां काबार करपाचें. आमचे जे लिडर आसा तांच्यांनी जायते आमचे जे 12 पॉयंट आशिल्ले ते पॉयंट आमी उठा सत्तेन आमी घातलेले, आनी ते थोडेशे 1-2-3 मातशे पेंडींग आसा. म्हणून म्हाका दिसता जेन्ना एज अ ST हांव कॅन्डिडेट कोरताली, म्हज्यान हे डिमांड बाकीचे कितें आसा ते हांव जेरूल घालतलो. म्हाका ऑफर सगल्यांची आसली, पूण जेन्ना हांवें आमच्या सगळ्या जे वेल विशर आमचे वोटर्स, म्हजे सपोर्टर्स हांकां घेवन हांवें मिटींग घेतली, आनी तेन्ना आमचे कोर्ताली नागरीक समिती सगळ्यांक आमचे भाव भयणाक आपयली. तेन्ना म्हाका ताणें एक रिस्पॉन्स असो दिलो, तूं इंडिपेंडंट राव. कित्याक फाटीं तुमकां खबर आसतली 1991 टील डेट मातशें मोर देन 2002 ते 2007 जेन्ना हांव BJP आशिल्लो तेन्ना एकूच गॅप. मागीर तेजे उपरांत हांव एज अ इंडिपेंडंट रावलो. 2015 जेन्ना हांव ZP इलेक्शनाक उबो रावलो तेन्ना इंडिपेंडंट रावलो. 2017 एसेंब्ली इलेक्शनाक परत हांव इंडिपेंडंटूच झुजलो. थोड्याच वोटांनी गेलो, एक 517 वोटांनी हांव डिफीट जालो. मागीर उपरांत 2020 ह्याय टायमार हांव ZP एज अ इंडिपेंडंट म्हणून रावलो. आनी आतां 2022 ह्या वर्साकूय हांवें डिसिजन घेतलें. आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी डिसिजन म्हाका एक बरे भाशेन एक वर्ड दिलें, बाबा तूं इंडिपेंडंट वच, कित्याक तूं इंडिपेंडंट आसल्यार आमी तुज्या बरा आसा. 30 इयर्स जाली हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा. इंडिपेंडंट झुजता. कित्याक आयज बारीक कितें हांव म्हणना व्हडलेंशें केलां अशें म्हणना, पूण बारीकशें कितें केलां जाल्यार आयज हांव एज अ इंडिपेंडंट रावन केलां. हे लोकांच्या आदाराचेर केलां. प्रश्न जायते आहा, प्रश्न केन्ना काबार जावपाचें ना. आमचे प्रश्न येता ते लोकांचे हांव व्यू घेवन हांव फुडें घालतलो लोकांचे.
तशें करून चोवपाक लागल्यार तेजे बरें भोंवता जायते दीस जाते सांगता तेन्ना हांवें दोळ्यान तुवें काल तुमकां कितें जावन कोरोना ऑक्सिजन ना तांकां तो फोन मार तेन्ना आपयत आपणागे तांकां कोण एम्बुलन्स ना तांकां एम्बुलन्स आपयत हांवें खाली दिसा दोळ्यान चोयलां हांव चड दीस भोंवला कित्याक हांवूय बिजी आसतना हांव घेवन भोंवता ताका हे 2 दीस बोल व्हरो हांवें ताका इतू चोयला न्हू म्हाका ते सर पांय हातलान उमगे पडसा इतू बरें केलें कित्याक आनी पासून तेणें जायत केलां करपा तेजे मोत्यान देवाक मागता ताका देवान आदार दिल्या पुरो आनी मुखार वचपाक सर ताणें मरे सगळ्यांची कामां केल्ली आनी तो सगळ्यांक पावता तो सगळ्यांची बारीक लोकांची कामां करता न्हू कामां कितें केलें कामां खूब केल्या सांगपा ना सांगपाचें म्हळ्यार कितें कामां सांगपाचें म्हळ्यार जेन्ना आमी आतां कंपॅनिकाक भोंवतात न्हू तेन्ना आमचे बुकलेट आहा बुकलेटीचेर आमकां लोक कितें सांगता आमकां तुवें आनी सांगपाची गरज ना तुवें जें कितें काम केलां तें आमकां पयलींच खबर आहा आनी बुकलेट वाचपाची ना म्हणून शेत कसपाची फ्री मशिनरी दिता मागीर शेत न्हुवपाची फ्री मशिनरी दिता सगल्यांक ते फ्री जेन्ना शेत रोयताय न्हू तेन्ना एक बुट्टी जाता आनी आमची सगळीं शेतां पिड्यार जातात पावसांतूच आतां आमची शेतां रोयल्यात न्हू ती आतां बरी जाता आमकां आतां पिकावळ बरी जाता फकत पावसांतूच आमकां प्रॉब्लेम जाता सरकारान आमकां जो आमचो जो कितें आहा न्हू जी स्कीम आहा न्हू थोडोसो पूण आमकां ताचो फायदो दिवचो आमी बारीक समाजाचो एक मनीस थिंग पावो आनी गरीब आहा तांकां कितें तो तेका कितें तेगे तो वयर काडलो आमी ल्हानूसान अशे भुरगे म्हणून येयले आनी ताका आज मुखार वचोंक जाय आमकां म्हजे बरोबर आसा काँग्रेस कॅन्डिडेट मिस्टर सिमोश ह्या पार्टी कितें लास्ट टायम जो आम आदमी पार्टी पळय आशिल्ली ती आयिल्ली विथ अ डिफरंट एजंडा आनी ती एजंडा आयज लोकांक खबर आसा इट वॉज अ न्यू पार्टी सो इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी प्लस स्टील वी मॅनेज टू गेट गुड हँडसम वोट्स वेन आय वॉज इन आम आदमी पार्टी टुडे इन द काँग्रेस इनिशियली जो लोकांचो पळय मातसो नेगेटीव आशिल्लो की आमी डिफेक्शन करता म्हणून अशें करून पूण आयज लोकांक कळलेलें आसा की चोरान चोरी केली सो चोराकूच काबार करपा जाय सो आयज लोकांक कळलें की काँग्रेस पार्टी इज अ पार्टी वीच इज गिवन फ्रीडम and it is a party which is going to stay here and this is a party which changes soon. You are a social activist. See the issues people have been suffering are major issues like double trekking, other river nationalization, CRZ issue, नुस्तेकाराचो issue, शेतकाराचो issue, अशे करून issues are never ending in our village. So लोकांक न्यू फेस जाय यूथ जाय हे पयलींची राजनीती तांकां नाका हे पयली स्टायल जाय Elena Saldana is your relative. So how you can No, see what happened, people have given her 10 years. तुज्या आनी ताजे भितर म्हाका दिसना म्हाका लोकांक 10 वर्सां दिल्या ताका आनी 10 वर्सान लोकांक पळयलेलें आसा तें कशें लोकां बराबर राविल्लें वो रावून आशिल्लें तें सो पीपल आर फेड अप ऑफ हर एंड पीपल आर ऑलरेडी डिसायड इन Cortalim that they will vote for Congress. ह्या वेळाक हांगचे पळय जे वोटर्स आहात एस टी कम्युनिटी आसा कॅथलीक कम्युनिटी हाव दे आर गोइंग टू वोट Yeah, see today there is no caste and no religion in terms of inflation which is taken place. लोकांक सगळ्यांक त्रास जालोलो आसा प्लस आयज कोवीड टायमाचेर मिसमॅनेजमेंट पळय जालोलो आसा सो लोकांन ह्या पार्टीत थारयलेलें आसा की दे वील वोट फॉर अ पार्टी वीच वॉज इन अ पास्ट देर एंड म्हारगाय तेन्ना कांय नाशिल्लें आयज म्हारगाय खंय पावली लोकांक खबर आसा सांग म्हाका तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक पिल्ले उबो रावला he also claims to be support of the झोपडपट्टी how you react to this No, see, Girish Pillai is a person who has been backed by Mobin Gudin. People know that he is a BJP-backed candidate. Plus, he has been a sarpanch and he has been a punch. And being a sarpanch, today there is water issue there. There is garbage all over. There is sewage all over. There is law order situation there. Lokank poilele asa tinga gundagiri kitle jata. People are fed up. People want genuine new faces in Zuarinagar. काँग्रेसी 110% वोट पडटली कित्याक लोकांक what is the reason रिजन म्हळ्यार आतां वालेंच पवन सांगलां म्हारगाय दुसरे एम्प्लॉयमेंट कॅथलीक 110% हे पाटी काँग्रेसी वोट करतले कित्याक तांकां खबर आहा BJPचे सेंट्रल लिडर येवन जे बोंडलो मारून परते दिल्ली वयतात आपूण हें करतलो तें करतलो आजून देखून कांयच जावना बीजेपी पूण ह्या वेळार काँग्रेसी बरोबर कित्याक कारण बीजेपी अशी आनी काँग्रेस अशी म्हाका सामकी आमकां बीजेपीन आमकां काही काम करून दिवना कितें काम आहा तुमचें सांगले न्ही आमी हाचे प्रॉब्लेम बीन वचून सांगले कसले जाल्यार तेणी आमकां करूं ना हा बीजेपी हा हय सगळे काँग्रेस ह्या वेळार काँग्रेसी लोक वोट दितले हय दितले परत बाब बीजेपी लोक तुका सपोर्ट करपा आयल्या वॉट इज द डिफरन्स
ना कितें जालां जे BJPन पळय सांगलेलें तेन्ना पेट्रोल देंवयतले, म्हारगाय देंवयतले, आयज पेट्रोल पावयलें खंय, आयज म्हारगाय पावयलें खंय. बायलांक आयज खबर आसा कितली त्रास तांकां जाता घर चलोवपाक. सो दे आर द रायट जजेस टू दीस गव्हर्मेंट. सो दे हॅव डिसायडेड who they are going to vote for, and I'm sure today for the first time the Congress government has come with a policy where 30% reservations will be given for women in government jobs as well as the private sector. आमी कासावले रेल्वे स्टेशनाचेर उबे आसात. हांगा रेल्वेचें दुपदरीकरणाचें काम चल्लां आनी लोकांचो आक्षेप आसा तो हाकाच. हो कासावली रेल्वे स्टेशन हो कुठ्ठाळच्या मतदारसंघाचो भाग. ह्या भागांतल्या लोकांचो करंदाय तीच आसा की हांगा रेल्वेचें डबल गेज काम चालू आसा आनी ताजे खातीर घरावतली लोकांचे उपजिविकेचें साधन ह्या सगळें ह्याच जमनी कडेन निगडीत आसा आनी तांची घरां वतली. कितलेशे जाणांची दुर्गां मोडची पडल्यात, लोकांनी तक्रारी केल्यात. हांगा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत येवन गेल्यात, लोकांची कागाळी ताणें आयकल्यात, पूण प्रश्न सुटना. लोकांची कागाळ आसा की हे फकत गोंयांक हाजो कसलोच लाव ना. हांगा मोठ्या प्रमाणाचेर कोळशाची येरादार जातली. कोळसो फकत गोंय एक कोळसो हब जातलो. मुरगांव बंदराचेर कोळसो देंवतलो आनी गोंयान फकत एक ट्रांझीट म्हणून वापर जातलो. आनी हांगा ह्या विशयाचेर मिडियानूय खूब आवाज उठयला. हो कोळसो हाजी काजळी ह्या सबंद एरियाचेर पातळटा. हो सगळो जो भाग आसा तो पश्चिम घाटांतल्यान येता आनी ही सगळी जी रेल्वे जी वॅगन्स वतली ती पश्चिम घाटांतल्यान वतली. थंय प्रदूशण जातलें. लोक करंदाय करीत आसात आनी कुठ्ठाळे मतदारसंघात ह्या विधानसभेत होच एक प्रश्न जाला आनी हो म्हत्वाचो प्रश्न आसा. विधानसभेत ह्या प्रश्नाचेर आवाज कोणें उठयलो ना, पूण ह्या विधानसभेच्या वेंचणुकेन हो प्रश्न एक मुखेल प्रश्न जाला. कुठ्ठाळे लोक भाजपा संदर्भात खूब रागान उलयतात. भारतीय जनता पक्षाची ह्या मतदारसंघात तर तांकां अशें दिसता की लोकांचो रोश सोंसचो पडटलो. इतल्या खातीर कारण हे जे पळय कितें लिनियर प्रोजेक्ट्स तर किंवा रेल्वेचें दुपदरीकरण हांचो एक तरेचो राग आमकां सालसेतीन दिसताच. साश्टी तालुक्यान लोकांचो राग आसात, पूण ह्या मतदारसंघात तो राग चड इल्लो ओफेन येता दिसता. विधानसभेचे वेंचणुकेन ताजो जरूर परिणाम जातलो आनी सत्ताधारी पक्षाक लोकांचो हो रोश सोंसचो पडटलो. आमचे बरोबर आसात कुठ्ठाळचे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार नारायण बाब नायक. तिकेट डिक्लेअर जावचे पयलींच आमी कॅम्पेन स्टार्ट केल्लें आनी आमी लोकांक सांगलेलें कॅन्डिडेट कोण तो डिक्लेअर जातलो, पूण मेन कितें आमचो सिंबॉल कमळ. तो ऑलरेडी ते आमचे कडेन कमळ आशिल्लें आनी ताका लागून आमी कॅम्पेन पयलींच स्टार्ट केल्ली आनी आतां थोडी ज्यो एरिया उरलेली आसा त्यो आतां आमी कवर करीत आसात. आमी पळयतात, हांव आतां कांय कॅन्डिडेटां मेळून लोकां कडेन उलयतात. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो मेन प्रश्न आसा तो म्हणटा तो कोळसा वाहतूक. मागीर हांगचे कॅथलीक समाजान भितर एक रोश आसा. तो हाजो त्रास तुका जावचो ना? ना, थोडी गोश्टी कितें आसता पळय त्यो आमी थोडी गोश्टी समजोवन घेवप आसता. आतां दुसरो एक डबल ट्रॅकिंगाचो हांगा इश्यू आसा, पूण कितें आसता आमी फक्त नाका म्हणून जायना. आमी सदांच डेवलपमेंट जेन्ना कितें आसता, जेन्ना लोकांक तेजे त्रास जाता तेन्ना आमी ताका ऑल्टरनेट पळोवप आसता. आनी म्हाका दिसता डबल ट्रॅकिंगाक जी लोकांची खंय घर वयता थंय तांकां ऑल्टरनेट दिवपाक जाय. दुसरो तुमी दितात अशें, कारण लोकांचो कागाळ आसता तीच. लोकांची जमनी वतल्यो, लोकांचो रोजगार ताजेर आसा, कोणाली घरां मोडटात. एक्चुली कितें आसता पळय, लोकांचे मदीं जें कितें गलत फॅमी जी कितें आसता तेंचे मदीं कितें आसता तें तेंचे कडेन बसोन तें सॉर्ट आवट करप आसता. आतां इतलीं वर्सां फाटलीं तुमकां संद आशिल्ली फाटलीं 3 वर्सां. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार कितें आशिल्लें, आमच्या हांगा MLA आशिल्ली, पूण म्हाका दिसता तिणें तांकां समजोवचे परस तिणें फक्त नाका म्हणूनच चड हें केल्लें आसा. हय, पूण तूं तांचे कडेन गेला आतां, तांचे कडेन चर्चा चल्ल्या? ना, सद्या आतां आमी ती एरिया अजून आमचे कडेन कवर आतां 5 दीस उरल्यात वेंचणुकेक, पूण आमी ती मॅक्झिमम कवर करपाक पळयता एरिया. तुमकां अंदाज कितली मतां पडटली अशी अपेक्षा? म्हाका हेजे प्रमाणे 7,000 क्रॉस तरी जावपाकूच जाय वोट. हय, आयज आमी कॅम्पेनींग करपाक मुर्डी ह्या गांवांत पावल्ले आहा आनी हांगा दामोदर देवाचो आशिर्वाद ह्या गांवांत आहा. तसोच गांवचे सगळे लोक आमचे नारायणबाईक पर्सनली वळखतात, कारण तो प्रत्येकाच्या दारांनी विजीट करता. ताका आमचो एक्स सरपंचूय आहा तो आनी मंडळाचो अध्यक्ष, ह्या कारणान ताका सगळे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी वळखता. आतां कितें आहा, वेळ आमकां शॉर्टेज आसले कारणान आमी सगळे जाग्यार आमी पावूंक ना, पण जाता तितले आमी ट्राय करता पावपाक आनी लोकांची समस्या जी आहा जाणून घेता. आनी फुडल्या फावट आमकां समज एक संदी मेळ्ळी, निश्चितच आमकां संदी मेळटली. नारायणबाई हो जिखोन येतलोच हेजेत तिळ मात्रय शंका ना. आमी सदांच आसता तेज्या फाटल्यान आनी हेज्या फुड्यान तेणें आमचें बरें केलें आनी हेज्या आतां बी करतलो तो.
हांव इलेक्शना इतले खातीर रावना की जे तरेन आयज सेंटरा पार्टी थोडी घुसल्या गोंयांत आनी जे तरेन भजभजपुरी पळय जाल्ली आहा न्हू गोंयांत ताका लागून हे फावटी हांवें असो विचार केलो की हे भजभजपुरीच्यान कोणाकूय मेजॉरिटी मेळपाना आनी एक 8 म्हयन्यांनी परत इलेक्शन जावपाक चान्सीस आहा आनी तेन्ना हांव रावतलो ते दृश्टीन हांवें एक विचार केलो हांवें म्हणलें हे फावटी कोण लढता ताका लडत तृणमुला काँग्रेसी ताका दिवपा इतलें कारण की हांगसर कितें जालां जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आहा जो स्पेशली आयज हांगसरलो सरपंच जो उबो रावलो आसा तो कांय काम करपी न्हू सगळे तेंगे पयशे जाल्यार तो बिजनस तेगेलो सगळो 2 नंबरच गिरीश पिल्ले सो आयज तेजे सारको मनीस हांगसर उबो रावता आनी आमी विचार केलो की आमी एक सायडी कोणाकी तरी सपोर्ट करप आनी हे फावटी निवडून हाडप 8 म्हयन्यान मागीर आमी पळोवप सो आयज कितें जालां ताका उबो करपा खातीर फाटल्यान ताका एक शक्ती आहा तेणें तर ओपनली सांगलें आहा की आपूण ताका सपोर्ट करता हांगसर दुसरो प्रॉब्लम असो जाला की जी BJP आशिल्ली तेणी डिले केलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक आनी अशें जालें की कोणा दित तिकेट अशें आयकलें हांवें कितें म्हाजें नांव थंय आसा म्हणून पूण हांवें मागीर तो विचार सोडून दिल्लो की हांवें म्हणलें BJP म्हणलें आतां सद्या हांव ब्रेक मारता तेंका कोणा दित ते दिवनी कित्याक काँग्रेसाची ऑफर येयल्ली म्हाका सो बाकी पार्टी सगल्यो म्हाका आयज ही कुट्टाळ्या फायट 2 जाणां भितर वयतली एक एंथनी वाज आनी दुसरो मारियान रॉड्रिगीस TMC एंड अपक्ष एलिना साल्डाना कितें जालां तिगेलो भाचो एक सायडी आसा कितें आनी तेंचे भितर तेंगे जी वोट्स आहा ती थंयच्या थंय स्प्लीट जावन वयतली सो चान्सीस कमी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रश्न पळयत जाल्यार आयज जे डेव्हलपमेंट चल्लो आसा आयज जे बिल्डर लॉबी जी तयार जाली आसा ते फक्त आतां प्लॉट्स डेव्हलप करून वाडयत आहा आपल्याले एम्पायर सो आमकां एक जाय कितें सद्या मूलभूत सुविधा ज्यो आहा जे लोकल आहा आतां जे रावता सद्या रावता तांकां उदक ना सारकें 8 दीस उदक आसना 15 दीस उदक आसना आनी लायट आसना सारकी लायटी सारकी ना सो अशे वेळार जर नवे जे येता जे नवीन प्लॉट केले बिल्डींग बांदल्यो तांकां उदक आनी लायट खंयची दितले तुमी प्रोवायड खंयच्यान करतले हे काय हेजे कोणूय विचार करिना आमकां तेजी एक बंदी जाय आनी दुसरें आख्खे एंटायर कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी सिवरेज लायन जाय आयज जे हावजींग बोर्ड म्हणटा हावजींग बोर्डा बांदता ल्हान सेप्टीक टँक बांदता ते ओवरफ्लो जाता सगळे व्हांवन वयता उदक घाणी साम्राज्य जाता ताका लागून मलेरिया आनी सगळे रोगराई पसरता आमकां कितें जाय सिवरेज लायन जर येयली तें सेप्टीक टँकांतल्यान जें उदक आमकां जें ओवरफ्लो जाता ते सिवरेज लायनीच्यान ते ट्रिटमेंट करून आमकां सोडलें जाय आनी हेका लागून सिवरेज लायन ही एंटायर कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी ही इम्पॉर्टंट आनी जेणे करून जे पळय आमगे बांयो आसा जे स्ट्रिम्स आहा केसरवाळ सारके स्ट्रीम हांगसरय 2-3 स्ट्रीम आहा सो त्यो स्ट्रिमी सगळ्यो पिड्यार जायत वयता नॅचरल रिसोर्सीस आमगे काबार जायत वयता ते जर प्रोटेक्ट करतलो जाल्यार सिवरेज लायन ही कंपल्सरी कुट्टाळे मतदारसंघाचे वेगवेगळे पैलू आमी पळयले डबल ट्रॅकिंगाक लोकांचो विरोध असो दिसताच पूण हांवें म्हणलें तशें ताजो परिणाम मतदानाचेर जातलो काय कितें हांगा जे उमेदवार आसात तांची नांवां आमी पळोवया एलिना साल्ढाना ज्यो आतां आम आदमी पक्षाच्यो उमेदवार आसात एलिना साल्ढानांनी हो मतदारसंघ रिप्रेझेंट केला लोकांचें म्हणणें आहा तांकां वेवस्थीत रित्या हांगच्या लोकांची मतां सरकारा कडेन व्हरूंक ती मांडूंक जमली नात त्यो आंदोलना बरोबर रावल्यो आनी ताणें आपलें जें कितें मतदारां प्रती भावना त्यो व्यक्त केल्यात पूण मतदार म्हणटात तांचे परस जहाल तांचे परस आक्रमक जाय आनी ते नजरेन आमी पळयतात आंतोन वाज जे इंडिपेंडंट आसात ते इंडिपेंडंट फाटल्या वेळार ते थोड्या मतांनी पडिल्ले इतलेंच न्हय तर ह्या वेळार ताणें आपल्या पक्षाची उमेदवारी घेवची म्हणून भाजप आनी काँग्रेस हांणी प्रयत्न केल्लो आसा ते जिल्ला पंचायत मेंबर आसात ते खूब मतां ह्या वेळार घेवपाचे आसात ओलेन्सियो सिमोईश हे तुमी जाणात एक क्रियाशील कार्यकर्ते कोळसो किंवा डबल ट्रॅकिंग हाजेर ते सतत झूज दीत आयल्यात ते स्वता हालिनाचे एक सोयरे घरातली मतां अशें तरेन स्प्लीट जातली काय कितें आनी नारायण नायक हे BJPचे उमेदवार आसात
आमकां पळोवपाचें आसा एलिना कितली फुडें वतली, सिमोईश कितली मतां घेवंक पावतलो, आनी आंतोन वाज जो एसटी कम्युनिटींतल्यान आयला, तो स्वता जिल्हा पंचायतीन काम करता, शेतकारां भितर काम करता, अशे तरेचो उमेदवार कितले मतां घेवंक शकतलो. आंतोन वाज डार्क हॉर्स म्हणटात, ह्या सगळ्या घुसपागोंदळांत एलिना आसा, सिमोईश बाबा ह्या हातून भितर हो डार्क फोर्स सगळ्याक फाटीं ओडून मुखार वता काय कितें. आनी अशे तरेची परिस्थिती हांगा दिसता, ती कितली खरी ठरतली हें आमकां आनीक कांय दिसां भितर कळपाचें आसा.